action taken report housean dila. Now what does this action taken report say? हे सरकार फेल जाला. कित्याक फेल जाला? पास पर्सेंटेज किती आसा 35%. हे सरकार नापास. 34% मार्क्स पडे. 34% मार्क्स एका हे कोण सांगता? मुख्यमंत्री सांगता आपण फेल जालो. अभ्यासा आपण फेल जालो. 3 आपणा एटीकेटी दिले. सप्लिमेंटरी डिमांड्स ग्रांट्स 1, सप्लिमेंटरी ग्रांट्स 2, सप्लिमेंटरी ग्रांट्स 3. तीन फेल. सो हे सरकार जे आसा 34%, फकत 34% प्रोजेक्ट्स आर बीन कंप्लीटेड. 62% इनकम्प्लीट and 4% मिसिंग. मिसिंगूय आहा. सो बेसिकली जे आम सांगेल ते भाशेन दिस गव्हर्नमेंट इज नॉट सिरियस. हिंगा होकोत हे येताय समोसा हाताय आणि पोत गरयताय. दे डू नॉट वॉन्ट टू फंक्शन एज अ गव्हर्नमेंट. आज जे मादयचे जाला, you have seen today, they are not serious, absolutely non-committed to anything that we asked them. And he hukumshahi cholta. They are not. We asked them, what did the Home Minister tell you? जे आन्सर आमकां मेळ्ळा. They are not aware मुळे ते होम मिनिस्टरान कितें स्टेटमेंट केलो. सो हितून दाखोवन दिता की this government is not serious. And definitely जे इशू आनी फाल्यां, tomorrow is the budget, he will present it. We will speak to you all about the budget as well. But I don't have any expectations from this government. This is an event management sarkar, managed by event managers here. हे ब्लॅक सूट आज म्हाक आनी काल 2 दीस म्हणा 4-5 जा भोंवताले. भोंवत आहाय ते सूट वाडले वाडोत आहाय ते मागीर कोट न्हू तांकां वास येता. 4% कितें म्हटलें पळय कितें 4% missing. See, I'll read it to you. I'll read it to you. Total number of budget announcements made in the budget speech delivered by the Honorable Chief Minister were 170. The work actions in respect as many as 34% of the total announcements have been already completed. So 34% he says has been basically completed. The work action in respect of 105 said announcements, 62% are likely to be completed. So 62% and 34%. हे कितले जाता 96. 4% मिसिंग. तूं 35 पळय पास जाता. दॅट ऑल्सो इज पास क्लास. सो सरकारान एडमीट केलें आपण 34 मार्क्स पण फेल जालो म्हूण. सो दीस इट सेल्फ शोज दॅट सरकार इनकेपेबल आहा. आनीक पास जावपाचें, पास क्लासलोय जावपाचें हेंकडे जायना. 64 म्हणटाय ते इन प्रोसेस. आतां आनी बजेट जालें. सो हें कॅरी फॉवर्ड जायत वयतलें. आनीक म्हाका दिसता हो सरकार जो आहा असोच करून लोकांक फोटी जावन जुमला जावन चलोवपाचो ओलायतीच्या वर्सां. येते म्हाका दिसता ओल्यांची 4 वर्सां आमी मागताय देवा कडेन सरकारान बरे भाशेन चलोवचें. अदरवायज कितें जातलें आतां सांगलें त्या प्रमाणे माधवचे लास्ट टायम हाऊस कमिटी केली, डीपीआर विड्रॉ करपाक लायलो. आज पासून सरकार तेजे उलोवपाक काय ना. लोकांक असेंब्ली 4 दिसां 5 दिसां आलो ती 4 दीस केली. हांकां प्रस्न दिवपाक, ते प्रस्नाचे उत्तर दिवपाक हेंकडे सरकाराक जायना. सो म्हाका दिसता लोकांनी गोंयची जनता चोयता सरकार कितें करता. आनी डेफिनेटली जे येणाऱ्या काळांत जनता सरकाराक तेंगेलो जाग दाखयतलो.